नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. पोरण्या गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताच्या नवेनांक भाविकांची गर्दी. पयशिल्ल्यान गोंयकार पोरण्या गोंया येवन नवेनांत उमेदीन घेतात वांटो. पोरण्या गोंयांत जावपी फेस्तांक महाराष्ट्रांतले 200 परस चड भावीक पायवारी करून पावले गोंयांत. सोमारा जातले गोंयच्या सायबाचे फेस्त. मिठाचे आगर तयार करपाच्या कामाक आयला नेट. व्हडले पंप लावन आगर सुकोवपाचें काम चल्लां नेटान. जानेरा सावन काडटले मीठ. कोलवाड जेलीन कैद्यांक गांजा पुरवण करपी सुरक्षा रक्षकाक रंगे हात धरलो. IRB पुलिसाची कारवाय. दोन वेगवेगळ्या अपघातांत चौगांक आयले मरण. हडफड्या कार अपघातांत 3 जाणांक जाल्यार गिरी जाल्ल्या अपघातांत एकलो सोंपलो. डिसेंबराक वागातोर जावचो ना सनबर्न. मुख्यमंत्र्यान दिला आश्वासन. सांगता शिवोलची आमदार डिलायला लोबो. आता खबरो विस्तारांत. गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताच्या नवेनांक भाविकांची बरीच गर्दी पळोवपाक मेळटा. गोंयच्या पयशिल्ल्या वाठारांतल्यान गोंयकार पोरण्या गोंया येवन उमेदीन नवेनांत वांटो घेतात. सोमारा गोंयचो सायब सान फ्रांसीस झेवियराची फेस्ताची परब मनयतले. फेस्ताच्या पूर्व तयारीचो आम्ही आढावो घेतलो. सध्या नोवेना चालू आसात. इंग्लिश आणि कोंकणी भाशेत दिसभर मिसा चलतात. पयसच्यान लोकांनी नोवेना आयकपाक गर्दी केल्या. पोरण्या गोंया सध्या पवित्र वातावरण निर्माण जाला. फेरी भरिल्ल्यान आतां सावनच फेस्ताचे वातावरण निर्माण जाला. कांय जाण फेस्ताक पावनात म्हण बेसाव घेवपा खातीर नोवेनाक आयल्यात, जाल्यार कांय जाण बेसाव घेवपा खातीर पयसच्यान चलत येतात आनी फेस्ताच्या आदल्या दिसा येवन इगर्जेच्या सुवातेर तंबू घालून रातचे रावतात आणि सकाळी मिसाक वयतात. पळयात. तुम्ही आता कितले वर्सां जाली सायबाच्या फेस्ताक येता आनी तुम्ही आता मिसाक गोंयना फेस्ता मागीर लोक चड जाता न्हू, मागीर प्रॉब्लेम जाता न्हू, आमी येयनाय. नोयनाक येता न्हू तुमी गोंयना येताय. फेस्ता दिसा ना फेस्ता येयनाय. फेस्ता आमी आमगे गोंयची वयताय. ओके ओके ओके. ह्या वर्सा कशी आहा परब कशी उमेद कशी आहा फेस्ताक? बरी आहा. लोक जायतो येता आमगे थिंगा लोक येता जायतो. सगळीं मागीर एकमेकाक वयचत तूं गेला हांव गेला तूं घेता वयता हांव घेता वयता वयचत. हय आनी लोक मागीर कोण वचपा ना जाल्यार देखून एक मागीर मना हें जाता. सायबा बरी वचपाकूच जाय न्हू. गोंय सायब म्हणल्यार आमगे हें न्हू तो. तूं सद्दां नोयनाक येता काय? ना सद्दां येनाय. हांव पयलें करता न्हू माड काडप. ओके ओके प्रॉब्लेम जाता. ओके. थिंगसो येवपाक एक वर्सा म्हळ्यार 2 फावट देखून येताय, 3 फावट येताय. ओके. ती आतां कितली वर्सांची? काही वर्स जाली ती. हांव बिका बेगीन भुरग्यांक घेवन येता सगळे आड्यांक सुद्या. पयलीं चलोन येताली, आज मातशी बसी जाली दांडी जाली चलोन जायना. ओके. आनी डेली चलोन येताली तूं? पयलीं येताली. कितले वर्सां जाली चलोन येताली तूं आतां? 20 वर्सां येयली ती न्ही. आतां मातशी आतां जायना आतां सद्या गाडी घेवन येता. पूण तरी येवन तूं हिंगा रावता आनी मागीर सकाळी फुडें मीस वयता. ओके मीस. येता हांव काल देखून येवन गेलो. हां काल सोमार येयलो आमगे थिंगसून. ओके बस येयलो. ओके. सो एवरी इयर तूं न चुकता येता? गोंय सायबा आमचो मोग. मोता आहलो जाल्यार गोंय सायबान दवरलो आहा म्हाका. सगळो संसार देवान बोलाकेन दवरचो, दुस्मान सयतान पयस करचो. ओके. आतां कोणा बरोबर इल्ले तूं? कोण कोण आहा हिंगा? तुगे फूल फॅमिली? एवढं आहा. आज तुम्ही रावतली हांगासर? हय. अशें घर बांदिल्लें न्हू. घर बांदिल्लें हय.
आता मागीर जेवण बिवण कशें कितें तुमी रांदता जेवण हाडटात तुमी हय हय भुरगीं नासलो ते इकरान हय इकरा वर्सां म्हणजे हो नाच जाला इकरा वर्सांनी ओके हय सो तिका घेवन येला हय गोमंतक टीव्ही खातीर पोरण्या गोंयासावन समीप नार्वेकार. पोरण्या गोंया जावपी फेस्ता निमतान महाराष्ट्रांतल्यान 200 परस चड भावीक पांयवारी करीत गोंयांत पावल्यात. शेनवारा राती दिवचल राविल्ल्या ह्या भाविकांनी आयतारा फांतोडेर पोरण्या गोंयची वाट धरली. दिवचलच्या आवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्च वाठारांत ह्या भाविकांनी मुक्काम केल्लो. गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेवपाची उमळशीक लागिल्ले हे भाविक शेनवारा राती दिवचले पावले. शारांतल्या आवर लेडी ऑफ ग्रेस सायबिणीच्या चर्ची कडेन हे भाविक राविल्ले. चर्चीन तांची रावपाची वेवस्था केल्ली. ह्या भाविकांनी राती चर्चीत प्रार्थना केली. ह्या भाविकां मदीं जाणट्या नेणट्यांचो आस्पाव आसा. आजरा, गडिंग्लज, पुणे आनी हेर वाठारांतले हे भाविक दोडामार्ग वटेच्यान गोंयांत आयल्यात. तुम्ही तिकडून निघाले होते? आम्ही तिकडून 26 तारखेला निघालो, 27ला पोहोचलो गडिंग्लजला आणि थोडं पाहुण्यांकडे एक दिवस गेलो आणि 28 तारखेला गडिंग्लजमध्ये आलो आणि तिथले सुरू केलं. मग 29 पासून आम्ही गडिंग्लजच्या ग्रुपमध्ये गेलो. मी 10 लोक आणले. तुम्ही कुठे आला? सोनबाग पॅरिस, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट. किती माणसं आलात तिकडून तुम्ही? मी 10 लोक आणले. इच्छा असतात, मागण्या असतात की बाबा हे होऊ दे ते होऊ दे. सगळ्यांच्या मागण्या आजपर्यंत पूर्ण झाल्या. मग प्रत्येक जण आपली मागणी पूर्ण झाली की पाययात्रा करतात. तशा अनेक मागण्या आत्ता घेतात. तुम्ही माझं असं होऊ दे, मी परत इतके वर्ष चालत येईल हे जास्त मित्रांसाठी मागतात. पण साधारण तुम्ही किती वर्ष झाली गोव्यात पायीवारी करीत येत? 8 वर्ष. तुम्ही एकट्याच येतात का फॅमिली वगैरे? माझ्या ह्या वर्षी माझी मुलगी आली, माझी बहीण पण येते, पण ह्या वर्षी तिला जमलं नाही यायला. माझी बहीण येते, भाऊ माझे आले, 2 जण भाची आले ह्या वर्षी. राहणार पुणे. मी गेले 10 वर्ष झाले या पदयात्रेमध्ये येण्याचा विचार करत होतो आणि गेले 32 वर्ष झाले फादर वेल्लाप्पाडी यांच्या नेतृत्वाखाली गडिंग्लज ते ओल्ड गोवा या ठिकाणी ही पदयात्रा चालू झालेली आहे. परंतु यावर्षी मी पक्का निर्णय केला होता की मला सेंट फ्रान्सिस झेवियरच्या ओल्ड गोवा चर्चमध्ये कोणाचाही सहारा न घेता एकटा स्वतःहून की चालत या पदयात्रेमध्ये सामील होऊन किती अडचणी येऊ दे, किती थकवा येऊ दे, मी पोचणारच हा माझा जो उद्देश होता, जो गोल होता, जो फोकस होता, तो आज या डिचोली या भागामध्ये आल्यापासून मला हा पूर्ण झाला असं वाटतंय. आता 10 किलोमीटर अंतरावर मी ओल्ड गोव्याच्या या ठिकाणी आहे. येताना आम्हाला खूप छान असा अनुभव आला की मुस्लिम असतील, मराठा असतील, त्याचबरोबर गावचे सरपंच असतील, जिल्हा परिषद सदस्य असतील, या सर्व जाती धर्मातल्या लोकांनी, अनेक जाती धर्मातल्या लोकांनी आम्हाला चहा पाण्याची, जेवणाची, पाण्याची, राहण्याची, झोपण्याची, टॉयलेट बाथरूमची सोय करून दिली. आणि फक्त ख्रिश्चन लोकच नव्हे तर आमच्या या पदयात्रेमध्ये अनेक 5 ते 6 हिंदू. आय एम 74. तसं काय होत नाही. उलट आमच्यामध्ये आज ठाणे जिल्ह्यातले एक फादर होते आणि ते आम्हाला म्हणाले की जसं सामर्थ्य देवाचं वाढेल तसं ही शक्तीचा उपयोग होत नाही. आध्यात्मिक शक्ती वाढली की शारीरिक शक्ती खचली जात नाही. आणि तो अनुभव आहे. म्हणूनच प्रत्येक गावातून, प्रत्येक तालुक्यातून आणि जिल्ह्यातून आम्ही येताना नुसतं चालत नाही, चालता चालता जो आजारी आहे, दुखणेकरी आहे, पीडित आहे, घरात सन्निधान नाही आहे, त्यांच्या घरात जातो, अर्धा तास, पाऊण तास प्रार्थना करतो, त्यांना आशीर्वाद देतो, शाळेमध्ये जातो, शाळेच्या मुलांना उत्तेजन देतो. अशा प्रकारे आम्ही ही पादयात्रा अधिक आमचं कार्य समाजसेवेचं करत. पादयात्रा. I come from Mysore and I also bring some people along with me and I come along with the devotees walking all the way and here and there halting and praying for the general people in the halting place and also praying for the whole Goa feast pilgrims and so on. I am so elated with this program of coming to St. Francis Xavier. He has got authority over all people in this region. That's what I want to emphasize and say. They all must come to him and be transformed. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
गांवठी मोठे मीठ तयार करपा खातीर आगर तयार जातना दिश्टी पडटा. रायबंदर हे मिठा खातीर फामाद आनी बरे दर्जाचे मीठ दिवपा खातीर आगर तयार करपाक कामगार राबतना दिश्टी पडटा. जानेरा सावन मीठ काडटले. रायबंदरचे मोठे मीठ खूप फामाद. गोंयभरच्यान लोक मुद्दम हांगासर हे मीठ विकते घेवपाक येतात. व्हडले व्हडले पंप लावन आगर सुकोवपाचे काम चल्ला. उपरांत मेरो घालून चौकटान खाऱ्या उदकांतल्यान मीठ काडटले. हे करतले जाल्यार एक दामास म्हूण प्रकार आसा. कामगार पांयान माती मळून थंयची सुवात सपाट करतात. ही महत्वाची प्रक्रिया. कसली जावता घेनासतना पांयान हे काम करतात. सुवात सपाट जातकच हातून खारें उदक घालून मीठ काडटले. फाटलो म्हयनोभर हे काम चलता आनी सगळे जाग्यार घालसर आनीक एक म्हयनो वयतलो कामगार सांगतात. कितके दीस लागता हे करपाक हे आतां? पंदरा दीस 15 दीस जातले न्ही. हय. आणि कितें वापरी ना कशी हे करणार पायनच करप. होय पायनच करू. आणि फुल आता आहा तितले पायान करतले तुमी. होय आता पहिले आता उदीक असले पळय ते सुकले म्हणटात फोडची पडटा पळय आमी देव आता सुकले म्हणटात ते बसोवची पडटा. ओके ओके. पायान चिड्डून चिड्डून बसव. होय आता पळय सुकले माती. हय त्याचा त्रास जाता. त्रास जाता पाय त्रास जाता. हय मागीर उदक हाडटले भितर परत. ना 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 मागीर ते गोंयचे आग्रांतले गांवठी मीठ मोठे मीठ म्हणटा ते फामाद मीठ आणि हे मीठ काडपाची तयारी आतां चालू जाल्या. आमी आसा रायबंदर सॉल्ट पॅन्स म्हणटा ते गोंयभर फामाद. हांगासरले मीठ म्हणटा ते खूब फामाद. गोंयभरचे लोक हांगासर येता आनी मीठ विकते वतात. तुमी पळोवंक शकता आतांच्यानूच म्हणटा ते हे मीठ काडपाच्या कामाक लागलेले आसात. कामगार चालीक लागलेले आसात. हांगासर तुमी पळोवंक शकता हे म्हणटा ते दामास म्हणटा ते. आगर आटयतकूच अश्यो मेऱ्यो घालतात आनी अश्यो चौकट्यो मारून हांगासरली माती आसा ती पांयान मोवन घट करून ती लेवल करतात. मागीर ती माती एकदां लेवल जाली त्या खारें उदक ह्या हितूनी घालून स्क्वेरांनी घालून ते आटयतात आनी मागीर तितूंतल्यान मीठ काडटात. आतां म्हयनोभर जाले आतां हे दामास म्हणटा ती ही प्रक्रिया तेंची चालू आसा. आनी तुमी पळोवंक शकता कितके काबाड कश्ट करून ओतान राबून आपले आंग आनी झोरोवन हे कामगार आसात. हे आमचे बायल कामगार आसा ती पासून इतके घाम काडून हांगासर काबाड कश्ट करता. देखून आमकां हे गांवठी मीठ म्हणटा ते आमची ओळख. ज्या शिवाय आमचें जेवण रुचीक जायना, नुस्त्याक कडीक कशी रूच येना त्या काडपा खातीर ती मेहनत करतात. दुसऱ्या आगरान आतां आगर आटोवपाचें काम चालू आसा. बरे व्हडले हेवी मोटर घातल्यात, पंप घातल्यात आनी ते आगर आटोवन अश्योच मागीर मेऱ्यो घालून हांगासर मीठ काडपाचें काम सुरू जातलें. आतां हे काम जाता म्हणसर एक म्हयनो वयतलो हे लेवल करता म्हणसर. जानेरा मेरेन हांगासर मीठ काडपाची प्रक्रिया सुरू जातली. गोमंतक टीव्ही खातीर रायबंदरच्यान समीप नार्वेकार. कोलवाळ जेलीन परतून एक फावट गांजा कांड जाला. कोलवाळ जेलीच्या सुरक्षा रक्षकाक कैद्यांक गांजा सप्लाय करतना रंगी हात धरलो. पळोवया नेमकें कितें घडलां तें. कोलवाळ जेलीन गांजो, मोबायल, सिगारेट मेळपाचे प्रकार कांय नवे नात. कैद्यांक सर्रास ह्यो गजाली सामक्यो सोंपेपणान मेळटात. आतां त्यो कश्यो मेळटात त्यो तांकां कोण दिता हाची जाप शेनवारा परतून मेळ्ळी. कोलवाळ जेलींतल्यान एका सुरक्षा रक्षकाक IRB पुलिसान जेलीन गांजा व्हरतना रंगे हात धरलो. हो सुरक्षा रक्षक बुटाच्या सोलांतल्यान गांजा घेवन वतालो. कोलवाळ जेलींत कैद्यांची चेन चल्ल्या हे ताचेच आनीक एक उदाहरण. ही पयलीच घडणूक न्ही. हे जेलींतल्यान गँगाय ऑपरेट जातात आनी भितर गँग वॉरय जातात इतले भयंकर कारभार थंय चल्ल्यात. कोलवाळ जेल म्हळ्यार सद्याक सरकाराचे गृह खाते आनी जेल प्रशासनाच्या अपेसाचे प्रतीक ठरला अशें आमच्यान म्हणूं येता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. रस्ते अपघातांचो आंकडो दिसान दीस वाडतूच आसा. फाटल्या 12 वरांत 2 वेगवेगळ्या अपघातांत 4 मरण आयलां. अडफड्या जाल्ल्या अपघातांत 3 जाणांक जाल्यार गिरी म्हापशा जाल्ल्या अपघातांत एकल्याक जीव वगडावचो पडलो.
गोंयांत रस्ते अपघात वाडतच आसात. हरफड्यात 2 कारी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत 3 जाणांक मरण आयले. 3 पर्यटक रस्तो हुपून आपल्या गाडये कडेन वताले. इतल्यान वेगान येवपी दुसऱ्या गाडयेन तांकां नेटाचो धपको दिलो आनी गाडी नाल्यांत वचून पडली. त्या दोगांकूय जाग्यारूच मरण आयले आनी एकल्याचेर उपचार सुरू आसा. जाल्यार पोलो कार चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाली. हॉस्पिटलांत भरती केल्या उपरांत ताका मरण आयले. तशेंच गिरी म्हापश्या ट्रक आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातांत स्कूटर चलोवपी आत्ताक सोंपलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वागातोरा 31 डिसेंबराक सनबर्न जावचो ना. मुख्यमंत्र्यान तशें आश्वासन दिलां अशें शिवोलचे आमदार डिलायला लोबोन सांगले. 31 डिसेंबर ही तारीख योग्य न्हय. थळाव्या लोकांच्या मागणी प्रमाण ही तारीख बदलची म्हूण मुख्यमंत्र्या कडेन तांणी मागणी केल्ली. कांय दीस आदी कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सनबर्न रातच्या 8 वरां उपरांत बंद करचो अशी मागणी मुख्यमंत्र्या कडेन करतलो अशें म्हटिल्ले. आता शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो म्हणटा 31 डिसेंबर ही तारीख सनबर्न करपा खातीर योग्य न्ही. कारण 31 डिसेंबराच्या मध्यान राती लोक प्रार्थने खातीर चर्चीन वता. ताका लागून समस्या निर्माण जाता. देखून आमदारान ही तारीख बदलची म्हूण मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी केल्ली. ते प्रमाण 31 डिसेंबराक जावपी सनबर्न आता जावचो ना तशें मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिला अशें आमदार डिलायला लोबो उलयली. Sunburn should happen only in Anjuna Vagatar Shapar. I think an ample place of Comunidad and all local population, whoever is there, inconvenience जाता. जे आमचे बिझनेसमॅन आहा, लोकल बिझनेसमॅन आहा, they benefit out of it. Right from a motorcycle pilot to rickshaw to a taxi वालो और आमचो रेंट अ कार, रेंट अ बायक, धाकटुले शॉपकार, दुकान जे घालून कोण बसला भाजी विकता, कोण ऑमलेट रोस विकता, सगळे जाण बेनिफीट. न्यू इयरा दिसा फिजिबल सर? न्यू इयरा दिसा न्यू इयराक बसून गव्हर्मेंट जर एलाव करता जाल्यार इट शूड बी टायम कन्स्ट्रेंट. म्हणजे सनबर्न स्टार्ट जालो 3 जाल्यार 8 बसून सोंपपाक जाय. सनबर्न वर्साच्या वर्सा आमच्या अंजुना वागातोर ह्या एरियान 28, 29, 30th जाता. सो आय थिंक दिस इयर 31stूय तेणी डिक्लेअर कितें केल्लें तेंच्या ऑफिशियल वेबसायटीचेर. सो आय ओनली वॉन्ट टू टेल की आमी ऑल माय अंजुनकार्स स्पेशली फ्रॉम दॅट एरिया अंजुना वागातोर कांयसो की 31स्टार आमी CMाक ऑलरेडी रिक्वेस्ट करून ताका सांगलेलें आहा आनी CM हॅज अश्युअर्ड की 31स्टार सनबर्न आसचें ना म्हणून. फर्स्ट ऑफ ऑल ते 10 सोंपता. तेज्या उपरांत मागीर 2-3 वरां लागतात ते क्रावडांतल्यान ती ट्रॅफीक. इट इज अ टोटल ट्रॅफीक मेस. आनी 31st आमचे क्रिस्तांव भाव सगळे मिडनायट मिसाक वयतात. सो इट विल बी अ टोटल किओस. आफ्टर दॅट बिसायड्स दॅट आमचे थंयसर कितलेच रेस्टॉरंट्स आहात, हॉटेल्स आहात, धाकटी शेकां आहात. 31st is a night for them to have some business. आनी लोक हे गोरदेन 10-11-12 पासून उरतले जाल्यार आमच्या शेकांक कोणें बिझनस मेळटले. सो कीपिंग ऑल दीस इन मायंड आय हॅव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड आवर ऑनरेबल CM and he has already assured me की 31स्टार हे सनबर्न आमच्या वागातोर एरियात जावचें ना. गोमंतक टीव्ही खातीर शिवोलच्यान संतोष गोवेकार. वादग्रस्त बंगल्या उपरांत पोरण्या गोंया युनेस्को दायज थळांत आतां रिसॉर्ट आनी हेर प्रकल्प येवपाचे आसात. जर हे दायज थळ राखून दवरतले आसत जाल्यार पोरण्या गोंयाक मास्टर प्लॅन गरजेचो. सरकारान येता त्या जानेवारीत मास्टर प्लॅनाची प्रक्रिया सुरू करची आनी 2024च्या एक्सपोजिशनांत तो तयार करचो. जर जानेवारीत हाची प्रक्रिया सुरू जावंक ना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन समितीच्या वांगड्यांनी दिल्या. थंयसर आमचो गोंयचो सायबूय बी आसा जाल्यार थंयसर आयज पर्यंत मास्टर प्लॅन जावना. दुसरें म्हळ्यार रिजनल प्लॅनाचेर 300 मिटर्स जो बफर झोन आसा प्रोटेक्टेड अँड रेग्युलेटेड 1 आनी 2 तोवूय बी रिजनल प्लॅनाचेर टील डेट डिमार्केट करूना. म्हणटच आमचो सरकारा लागीं डिमांड आसा की येता तें एक्सपोजिशन सेंट फ्रांसीस झेवियराचें 2024 हे येवच्या आदी हो मास्टर प्लॅन तयार करचो. आज तुमी जाणा थंयसर रेसॉर्ट लॅटरायट रेसॉर्ट म्हणून एक IPB अंडर प्रोजेक्ट आला. तेजे उपरांत हेलिपॅड आसा थंयसर, गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आला,
मागीर हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर म्हूण एक प्लॅनिंग केला. त्या भायर थिंगा बंगलो आसा आनी जायतीं कमर्शियल इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनां आख्या रावंडाक आहा. जरी तर हे भाशेन कन्स्ट्रक्शनां प्रोटेक्टेड एरियान करीत रावले जाल्यार फाल्यां गोंयच्या साहेबाचें फेस्त वा एक्सपोजिशन करपाक थंयसर आनी लुगार उरचो ना. आमी सरकाराक इतलेंच सांगूंक सोदता की ही युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट इतली इम्पॉर्टंट संवसाराची सायट आयज आमी जी सरावंडींग जमीन आसा ती सांबाळून प्रोटेक्ट करून जरी तर इल्लिगल डेव्हलपमेंटाक जरी तर हे भाशेन एलाव केली जाल्यार हे ओल्ड गोवा चालवार जावचें ना. सरमानस फेरी धक्क्यावेल्यान कार सरळ उदकान पडून 29 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचो जीव वचपाची घडणूक फाटल्या सप्तकांतल्या मंगळारा घडिल्ली. पर्यटकांक घेवन वचपी ह्या कारीचो चालक यतीन मयेकार हाका मरण आयिल्लें. ह्या फाटभुंयेर सरमानस फेरी धक्को रुंद करचो तशेंच उतार आसा तो लेवल करून नवो रस्तो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकां कडल्यान जाता. थेट देंवती आशिल्ल्यान गाडयो फेरी बोटीन भितर सरतना उदकान पडपाच्यो घडणुको ह्या धक्क्यार वाडल्या. ताका लागून रस्तो रुंद करचो तशेंच थंय स्पीड ब्रेकर्स घालचे आनी अपघात जावचो न्ही म्हूण उपाय येवजण करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. सारमानशेर आसा पळोवपाक गेल्यार हांगा जी आमी फेरीबोट चलता थंय खूब इन्सिडंट जाल्लेले आसा. सो हे इन्सिडंट एवॉयड करपा खातीर ते सरकारान हांगा लक्ष घालचें आनी तशेंच ते डेव्हलपमेंटल वर्क हांगा खूब आसा. ते डेव्हलपमेंटल वर्क वचना ही तुमकां धडा दिसता की मेन धडा वचपाक ते सायडीनसून आनी जेन्ना गाडयो येता ते सायडीनसून गाडयो येयली की ना तेंचो कंट्रोल जर ब्रेक फेल जायत डायरेक्ट भितर पावूंक शकता दर्व्यार. त्या खातीर गाडयो कंट्रोल करपा खातीर वयर आसा बस स्टॉप थंय एक जाल्यार स्पीड ब्रेकर घालचो जेणे करून थंय जी स्पीड येता भुरगे थोडे कितें करता आपल्याक फेरी मेळपा खातीर स्पीडीन येता. जर तो हे ब्रेक फेल जालो तो डायरेक्ट वचूंक शकता. आनी एक जे राप आसा तो राप सिंगल आसा तो एक राप तर एक्सटेंशन 2 फेरी खातीर असो दोरी आनी जी सायड आसा दर्याची सायड आसा ती मातशी फुडें व्हरात. कारण आयज सपोज जर वर रॅम्प पळयत आनी रॅम्पाक सरावंडींग ऑफ 100 मिटर सुमार पळयत जाल्यार खंय तरी सामको डेंजरस आसा. इतलो डेंजरस आसा की हांगासर सपोज जर ब्रेक जर फेल जालो किंवा आयज गाडयो आसा त्यो ऑटोमॅटीक आसा ऑटो आसा आनी ती कशें आसा जब्ब करता सामको स्लोप आसलेले कारण ते आबूज जावन सुद्दां ते कंट्रोल लूज करूंक शकता आनी ते एक तर हांगासर स्टेशन आसलेले लोकांचेर मारूंक शकता नाजाल्यार एक तर डायरेक्टली भितर वचूंक शकता. सो आयज खंय तरी रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटान आनी जो राप किंवा आनी कितें लागता पळय ते ऑथॉरिटीसांनी हेजेर एक तोडगो काडपाची गरज आसा. आमी ऑफिशियल न्ही सो आमी फुडें तुमचें कशें कितें करप हें आमी नको पूण खंय तरी लोकांक सेफ्टी दिवपाक जाय. आयज जे हांगासरल्यान जायते लोक वयता पळय ताका खंय तरी सेफ्टी दिवपाची आयज गरज आसा. गांव न्हू सगळे मया बिचोले सगळे आख्खे लोक हांगासून पास जाता तांकां ही सेफ्टी दिवची. जेन्ना घरांतून भायर सरता भुरगे आनी सारमांचेर असो इन्सिडेंट जाल्लो आसता अशें म्हणून तेंच्या आवय बापाक कळटा तेन्ना तेंचो आवय बापाचो जीव सदींच आपल्या धगधगता कित्याक हांगा सारमांचेर हे परिस्थिती अशी आसा. तेन्ना हो सगळो सीएमान आमचे भयमुक्त करपाचे हे सारमांचे वयले एक डेव्हलपमेंट करून ह्या लोकांक रिलॅक्स दिवपाची. आनी हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करून सांगता आर.एन.डी. मिनिस्टरान दोगांनी येवन हे करून ह्या लोकांक एक सेफ्टी म्हणून दिवपाची जावं तांकां एक रिलॅक्स म्हणून दिवपाची. हांव तांकां हात जोडून नमस्कार करता की हे तुमी थंड विशय दिवं नाका. परत एकदां आनी केन्ना तरी इन्सिडेंट घडटलो आनी परत आमकां हांगासर येवन मिडिया कडेन उलोवचें पडटलें. हो टायम येवंक जायना म्हणून आमी तुमचे कडेन नमस्कार करता. मेन डिमांड आमचो हा वार्डनिंग करपाचें. मेन म्हटल्यार एक्सकवेशन करपाचें म्हणजे हांगासून ही चट्टी आसा ती कंप्लीट ही चट्टी मारपाक जाय. म्हणजे हो एकूच असो धडो आसा बाकीचो गांव सुद्दां सकयल आसा म्हणटकूच हो एक धडो आसा. हो धडो जर सगळो कंप्लीट एक्सकवेशन एका लेवलाचेर येतलो. फाटल्या मंगळारा सारमानस फेरी धक्क्याचेर घडिल्ले एके दुर्दैवी घडणुकेत एका कार चालक तरणाट्याचो बळी गेलो. हे घडणुके उपरांत सारमानस फेरी धक्को परत एक फावट चर्चेत आयला. ह्या फेरी धक्क्यावेले सुरक्षेचोय प्रश्न उपस्थित जाला. सारमानस टॉक ह्या न्हंय मार्गा वयल्यान दर दिसा शेकड्यांनी वाहनांची यो वच चालू आसता. मात सारमानस फेरी धक्क्याक कडलो रस्तो सामको अरुंद आनी थंय एक व्हडली देवती आशिल्ल्यान
हो फेरी धक्को दिसान दीस धोक्याचो जायत आसा. फाटल्या कांय वर्सात ब्रेक फेल वा हेर कांय कारणांक लागून कांय वाहनां थेट मांडवी न्हंयेत वचपाचे प्रकार घडल्यात. 15 वर्सां पयलीं तर सारमानस फेरी धक्क्या कडेन एक फेरीबोट बुडून एकल्याक मरण आयिल्लें. सारमानस फेरी धक्क्या कडेन वचपी देवती कापून रस्तो लेवल आनी रुंद करचो अशी लोकांची मागणी आसा. ह्या सारमानस फेरी धक्क्या कडेन सुरक्षेच्या नदरेन केन्ना उपाय येवजण जातली ते फुडाराक दिसून येतले. मात सारमानस फेरी धक्क्या वयलो भंय दिसान दीस वाडत आसा. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.